Welcome to my channel, guys. Today I'm going to talk about abortion. God has led me to this topic and I feel it entirely. I have set my mind. God has put that thought into my mind, and again I'm sensing that I have to put on this topic itself. It is very urgent and I had to do it. So, guys, please watch till the end. Maybe y'all need the right advice. Maybe God wants to talk through the people, through me. Maybe. So, watch till the end. गर्भपात करून मारलेल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवचे पासून आयज निरपराधी भुरग्यांच्या रोगतान आख्खोच सर्ग भरलोलो आसा. ती भुरगीं चोड आनी व्हड सोनकेन आसात. मल्टिट्यूड्स. आतां सासणाच्या बापाचो क्रोध, राग माणकुल्यांचेर पडचो आसा. निरपराधी भुरग्यांचें रोगत म्हाका खोटीभरीत करता. म्हजे कश्टवल्या काळजाचे कश्ट अदिकूच वाडयत आसा. ह्या मागण्या वरवीं जायत्या जल्मूंक नासलेल्या भुरग्यांचें थारोन जातलें. दिसपटी हे मागणे खोरात आनी आख्ख्या संवसारांत ह्या मागण्यांचो विस्तार करात. हे मागणे कोणेय दुसऱ्यांक शिकयत जाल्यार तो सांडचो ना. स्वर्गार आसलेले निरपराधी आत्मे तांकां सांडूंक दिवचे नात. हांव म्हजे मोगान आनी काकुतीन तांकां महापातकांतले निवारतलों. मागणे. सर्गीच्या बापा, तुजो मोग सासणीक. तुज्या मोगाच्या उमदिरान तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं संवसाराक थारोन दिलां. खुर्साच्या उमकोतेल्याच्या तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आतां तुजी दया नदरेन घाल. गर्भपात करून मारलेलीं सगळीं भुरगीं जीं आपल्या तारोणा खातीर तुज्या खुर्साक वेंग मारून मेल्ल्यान तांकां जेजूच्या उज्या कुशवेंतल्यान वांगड्यांतल्यान रोगत आनी उदक व्हांवरून नितळ कर. बापाच्या नांवान, पुताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दी. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मरणाच्या वरवीं तांकां सासणेचें जिवीत मेळ्ळें. तांच्या गाया वरवीं तांकां पेखवणी मेळूंक आनी तांचे भोव अमोलीक रोगत वरवीं तांकां तारण मेळूंक. ती स्वर्गा राज्यांत व्हडव्यांनी आनी भक्तींनी सांगातान संकोश बरी जावंक. आमेन.